नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परमळ हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरी म्हणून आयल्या कारवार सान चेतना चेतना रोशन कोल्वेकर. तुमका स्वागत. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. तर हांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता. ही एक तेजस्वी आत्मविश्वासू आणि कर्तृत्ववान चिली एंकरिंग क्षेत्रांतू एक नॅशनल लेवलार ती पाविल आसा. नॅशनल यूथ फेस्टिवल 2026 न्यू दिल्लींतू जाल्ल्या कार्यक्रमांतू तांगेले एंकर म्हणून निवड जाली. ह्या वेळारी क्रीडा क्षेत्रांतले लिएंडर पेस, फुलेला गोपीचंद हांचे कडसात तांगेले कौतुक जाले. युनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स हांगेर उपस्थितींतू तांकां निरूपण करचो एक संधी मेळ्ळी. अंकोलांतू पंतप्रधान मोदीजीन भेट दिली तेन्ना वेलकम करचे टीमांत हांणी आशिल्ले. कारवार एक सान निसर्गरम्य गांव. थंगसान एक हूड मनशारी ती तिगेल जिद्दीन मेहनतीन पाविल आसा. तिगेल हे प्रवासा बद्दल अनुभवा बद्दल आमी तांगेल्यागी उलोवन गुतकऱ्या. हांणी एक बहुमुख प्रतिभे म्हणीत ऑलराऊंडर. तर तुमका अनेक पण स्वागत. म्हणून हांव आतां तुमका एक पयलो प्रश्न विचारचे म्हळ्यार तुमगेले सान वयारी एक सान गांवा कडसान हो जो तुम्ही प्रयत्न केलेलो आसा ताचे प्रशंस करचे तशी आसा जाल्यार ताची सुरवात कशी जाली हे आमकां गुतकन घेवचें आसा. हेची सुरवात जाली म्हणल्यार मागेल स्कुलाच्यानच. हांव स्कुलाच्यानच अशे को करिक्युलम एक्टिविटीज जे म्हणटात आमी, कितें जावं एड्युकेशन जावं, स्पीच जावं, डिबेट जावं, सिंगींग जावं, डान्स जावं, कसलेही कॉम्पिटिशन सुरू तेजे भितर पार्टिसिपेट म्हाका स्टार्ट म्हणल्यार स्कुलाच्यानच जालें. तेजे नंतर हे नॅशनल यूथ पार्लिमेंट पर्यंत कारवारच्यान पार्लिमेंट पर्यंत पावच्यासाठी एक ल्हान अशी जर्नी आशिल्ली. ती हांव जर्नी सांगूक ट्राय करता. ते कितका म्हणल्यार ही म्हागेली जर्नी चालू जाली कोविडाच्यान. जे कोविडा टायमार जाले ते खूप दुखदायक आशिल्ले. थोड लोकांसाठी तो श्राप म्हण जालो. पण कोविडाचो जो फेज आशिल्लो तो एक म्हाका ब्लेसिंग म्हण कन्सिडर करता. कित्यासाठी तो ब्लेसिंग म्हणल्यार तेन्ना कंप्लीट लॉकडावना टायमार ना कॉलेज आसा ना भायर पडटात ना कांयच ना. आनी पण मागेली एक्टिविटीज जी आशिल्ली घरा पेक्षा भायर जास्त राबप. तशें म्हण म्हाका एक जाग्यार बसचे ते जालना. कितें तरी ट्राय करचें इवन त्या पिरियडा भितर म्हण एक नोटिफिकेशन येता की अशें अशें नॅशनल यूथ पार्लिमेंट म्हण जाती आसा. एक तुमी एक 40 सेकंड्साचे व्हिडिओ धाडा तेजे प्रमाणे तुमगेलें सिलेक्शन जातलें म्हण. आतां टायम आसा, फोन आसा, चला रेकॉर्ड करया म्हण रेकॉर्ड केलें. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की हांव फायनली पार्लिमेंटा वचून पावतलें म्हण न्ही, पण टायम आसा न्ही पळय व्हिडिओ रेकॉर्ड करया म्हण रेकॉर्ड केले. ते 40 सेकंडाचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्ले करया म्हण तेच मागेल एक बेस जालो पार्लिमेंटासाठी पावच्यासाठी. एकदां न्ही दोनदा पावले. तेजे नंतर दोनदा अँकरिंग म्हण विकसित भारत यंग लिडर्स तेजेसाठी पावले. हे अशी सगळी जर्नी मागेल जाली. तर आता पळय एक क्षेत्राकडेन वच केले की आमकां कोणाक तरी प्रेरणा प्रोत्साहन उरता कडेन आमगेले श्रम आसचीच. तर तशी तुका कोण प्रेरणा किंवा तुका प्रोत्साहन दिलें कोणे? मागेल प्रेरणा मागेल इन्स्पिरेशन म्हणल्यार मागेल पेरंट्स. पेरंट्स कित्याक म्हणल्यार हांव 7 वर्साच्यान आसतनाच एक क्राउडा मुखार बसचें, 4 लोकां मदीं वचून बसचें हें मागेल मम्मी पप्पान पयलेंच ठरयल्लें. तेन्ना कितें जातालें हेजी एक जर्नी कितका म्हणल्यार हांव 7 वर्साच्यानच भजना भितर इनवॉल्वड आशिल्लें. भजन म्हणप हांव राबता सुंकेरीच्यान आमी 3 देवस्थान म्हण खूब फेमस आमगेलें थंय. थंय भजन करतात. एवरी सॅटर्डे थंयच्यान मागेल जर्नी चालू जाली. मागेल मम्मी वचून म्हाका क्राउडा मदीं वचून बसचेन सोडटा की बाबा तूं वचून बस. थंयच्यान एक पब्लीक फेस करचें, क्राउड कशी फेस करचें थंयच्यान मागेल चालू जालें. थंयच्यानची जर्नी चालू जाली. ती चालू केलीच मागेल मम्मी पप्पान. सो आय कॅन से मागेल पेरंट्सच मागेल इन्स्पिरेशन आशिल्लें म्हाका. म्हळ्यार भजन आसा ना पार्लिमेंटात. अशी सांगू जाता की भजनाच्यान
पार्लिमेंटापर्यंत पावले. जशें म्हणटात टेम्पल टू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी अशें म्हणू शकतात की ही मागेल जर्नी आशिल्ली. सुंदर. तर तुम्ही राजधानी दिलेन तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, फिट भारत हिट भारत ह्या कार्यक्रमाचे अँकरिंग केले. ताचे बद्दल एक थोडे आमकां कुतूहल आसा, कसं नाशिल्लें तें ताचे बद्दल थोडें सांग. हाय. ते कितका म्हटल्यार हे विकसित भारत यंग लिडर्स डायलॉग जे आसा ते मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स ते पहिले एवरी इयर नॅशनल यूथ फेस्टिवल म्हण जाताले पण तेणी 2025च्यान कित केलं म्हटल्यार ते नॅशनल यूथ फेस्टिवल आशिल्ले विकसित भारत यंग लिडर्स डायलॉग म्हण केले. हां. ते कितें जाता इंडियाच्यान कंप्लीट इंडियाच्यान एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल आणि नॅशनल लेवल पण तितले लेवल्स क्लियर करून येतात. ती एक सॉर्ट ऑफ यूथ फेस्टिवल एवरी इयर दिल्ली भितर कंडक्ट जाता आणि हे 2 वर्स जाले हे भारत मंडपमा भितर जाल्ले आसा. तेसाठी अँकरिंगाक आमकां एक कॉल येयले की बाबा तुमकां इंट्रस्ट आसा काय कितें. हांवें म्हटलें हय म्हाका इंट्रस्ट आसा हांव करता म्हणल्यार तेजेसाठी बी ऑडिशन्स उरतात. ऑडिशन्स एक ऑलमोस्ट 3-4 राउंड्स उरतात. 3-4 राउंड्स ते जावप ऑनलायनच जाता. आमी झूम मिटींग थ्रू मिनिस्ट्रीचे जे लोक उरतात ते आमकां ऑडिशन्स घेतात. ऑडिशना बाय गॉड लक विथ माय पेरेंट्स ब्लेसिंग ते एवरी इयर म्हटल्यार 2 वर्स जाले ते ती वट्ट लेवल पार करून थंय अँकरिंग म्हण जालें. लास्ट टायम 2025 जालें. ह्या टायम 2026 आमगेले लियांडर पेस, पुलेला गोपीचंद जावं, आमगे युनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्साचे आमगेले डॉक्टर मनसुख मांडविया आणि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खडसे मॅडम हे इतले सगळे हॉडर डिग्निटरीजा मुखार म्हाका एक अँकरिंग करचे. आय थिंक दिस इज वन ऑफ माय मेमोरेबल मुमेंट्स ऑफ लाईफ. नाही, आता तुम्ही म्हणते ऑनलाईन 2-3 स्टेप सिलेक्शन होता. तर कसं एक स्पेशल स्टडी अभ्यास करच पडतोय. तेसाठी स्पेशल अभ्यास हांव स्वता केलो ना म्हटल्यार म्हागे स्कुलाच्यान चालू जालें खूब स्कुलाच्यानच खूब सारे कॉम्पिटिशनां पार्टिसिपेट करप आनी तीच मागीर बॅक हँड प्रॅक्टीस जाली. आतां हे कशी चालू करच काय म्हटल्यार जर तुमगे एक इंट्रस्ट उरले बाबा की असले हांव कॉम्पिटिशनां पार्ट घेवं पार्टिसिपेट करूं हांव एकच सांगतलें की प्रॅक्टीस अँड पार्टिसिपेटींग इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स इज युअर बेस फॉर participating in these various events, I can say. असे हाय. म्हळ्यार एक स्पेशल पुस्तक, एक विशेष सिलेबस अशी ना. असे सिलेबस तुम्ही ऑलराउंडर उरका, उठची नॉलेज उरका हाय. आणि एक धैर्य उरका. धैर्य उरका की एक पब्लिक स्पीकिंग एक कॉन्फिडन्स की 4 लोकां मुखार वचून उलयचेले एक जर धैर्य उरले इंट्रस्ट उरले आनी कुतूहला म्हणटा पळय ते जर उरले हे सगळे मेळ्ळ्यार आणि मग दिसता भाषा प्रभुत्व, इंग्लिश उरो, हिंदी उरो, हाय. भाषा एक बरी उरो. भाशा एक बरी उरूं जाय ती इरेस्पेक्टीव ऑफ एनी लँग्वेजीस. आतां आमी म्हणटात इंग्लीश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तशें काय ना तुमी खंयचेही लँग्वेज उरूं ती कोंकणी उरूं कन्नडा उरूं इंग्लीश उरूं हिंदी उरूं तेजे भितर थोडीशी क्लॅरिटी आनी थोडेशे तेजे बद्दल नॉलेज उरले की खंयचे लँग्वेजा भितर एक्सेल करूं जाता म्हण. नाही, तुमकां ते पार्लिमेंटान तो खंयचे लँग्वेज उलयला जाता. ना पार्लिमेंटा भितर आमकां कितें आसता म्हटल्यार एक तर हिंदी आशिल्ले एक तर इंग्लीश आशिल्ले आनी मदीं मदीं आमगेली जी मातृभाशा आशिल्ली तेजी ती यूज करूं जाता आशिल्ली. तो मेजर लँग्वेज एक हिंदी आनी इंग्लीश म्हण सांगू हरकत ना. आता तुम्ही इतलो प्रवासान तो प्रयत्न करत उरताची पण प्रत्येक प्रयत्नाक काही यश येना. ते अपयश आसता ते तुल्यान तुम्ही कसं शिकले. एक अपयश आयले बाय एक विषयांत तांतून तुम्ही कसं शिकले. आता फेलियर म्हणचे एक हॉट गोष्ट जाता. आय कॅन से फेलियर हो जो वर्ड आसा तो आमी रिप्लेस करून एक लेसन म्हणू शकतात. फेलियर कॅन बी रिप्लेस्ड विथ अ वर्ड लेसन. तो हर एक जे आमकां लायफा भितर फेलियर येता तेजे पर्स्पेक्टीव डिपेंड करता की हांव ते फेलियर अशें पळयता काय लेसन अशें पळयता. सो आय कॅन से की तेजेच्यान भायर येवचें म्हटल्यार ते एक रिजन फायंड आउट की ती बाबा हांव एक हाती काम घेतिल्लें ते फेल जावची रिजन कितें मागीर कितें हांव कमी प्रयत्न केले काय म्हाजी ती कॅपॅसिटी आशिल्ली की हांव म्हाजे बद्दल स्टडी केलें की म्हाज्याच्यान तें जातलें की जावचें आशिल्लें ना. हें सगळें आमी जेन्ना डायनामीक स्टडी करतात तेन्ना आमकां कळटा की तो फेलियर आशिल्लो की लेसन आशिल्लो. पण हांव सांगू शकता की एवरी फेलियर इज द लेसन दॅट यू गेट. बाय आणि ओव्हर कॉन्फिडन्स उरता एक हाय. अशें आमी तांतून
शिकतात. शिक तू म्हणल्यार लेसन हाय. तर आत्ता वरके हे ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಂತೂ एक अविस्मरणीय क्षण खंयचो आशिल्लो? मस्त उरतलो मगेले काका तुला एक दोन सांग. देवाल देन म्हाका आतां एक ऑलमोस्ट 2022 टू 2026 एव्हरी इयर एक अविस्मरणीय एक इन्स्टन्स येतातच. पण 2 हांव सांगू ट्राय करता. फर्स्ट म्हटल्यार हांव जेन्ना 2023 पार्लिमेंटाक गेल्लें, हांव म्हगेल्या सिटार बशिल्लें सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लिमेंट. थंय बशिल्लें तेन्ना चेतना रोशन कोल्वेकर फ्रॉम कर्नाटका हांव बशिल्लें आसा आनी म्हागेलें नेक्स्ट स्पीच आसा. जेन्ना ते अजुनूय जेन्ना हांव ते स्पीच आयकता आनी जेन्ना म्हागेलें नांव घेता चेतना रोशन कोल्वेकर फ्रॉम कर्नाटका, तेच म्हाका हांव विसरूं पावतना तें आतां सुद्दां घेता आसतना म्हाका गूज बम्स येतात. एंड सेकंड म्हटल्यार आमगेले प्रायम मिनिस्टराक मेळचें. प्रायम मिनिस्टराक जेन्ना आमी मेळिल्ले, प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळें आनी जेन्ना हांव मेळ्ळें जेन्ना भायर येतालें पळय तेन्ना भायर येवन हांव फर्स्ट म्हागेल्या पेरंट्सांक मेळ्ळें. पेरंट्सां तोंडाचेर जी खुशी आशिल्ली, हांव प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळें, हांव स्पीच वचून दिवन येलें, पण तेजे नंतर पेरंट्सां तोंडार जी खुशी आशिल्ली ती हांव केन्ना विसरूं पावना. तेजे नंतर हांव पार्लिमेंटाक स्पीच दिवन जेन्ना हांव म्हगेल्या गांवां येलें, सुकेरी भितर येलें, कारवार येलें, लोक म्हणटा पळय तीच ती चली, तेगेलोच तो व्हिडिओ. ते जेन्ना हांव आयकत पळय ते एकदम आय कॅनॉट फॉरगेट आनी दोळ्यार उदक येता म्हाका बाबा थँक यू गॉड म्हळ्यार तेन्ना सुद्दां हांव देवाक थँक यू म्हणटा की तुमी कितें दिलें. हांव तें मागलें नाशिल्लें, पण कितें म्हणटा पळय एक्सपेक्टेशना बियॉन्ड मेळटा. तेच आणि अंकोलेन तू पंतप्रधान मोदीजी आयिल्ले तेन्ना तू आशिल्ल तांगेले वेलकम बूक किंवा सेंड ऑफ. तर ते एक अनुभव कशे आशिल्ले? ते एक अनुभव कशे आशिल्ले म्हणल्यार आम्ही बी गेलेले हाय मोदीजीला एक दर्शन एक जागा तू अगदी लागीसान हे केले तर तू कशी दिसली? थंय कितका म्हटल्यार हे म्हाका चान्स कशें मेळ्ळें म्हटल्यार हे सगळें हांव नॅशनल यूथ पार्लिमेंट गेलें, 2दा पावलें तेन्ना म्हाका स्टेट रेकग्निशन मेळ्ळें. एक म्हणल्यार लोक वळखूंक लागले. नंतर एक ऑफिसाच्यान कॉल येयले की बाबा अशी अशी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. एक कॉल येयलो तेन्ना प्रायम मिनिस्टराक तुका वेलकम करूं जाय म्हण जेन्ना म्हाका सांगलें, म्हाका दिसलें बाबा हे कसलें खरें दितले काय की हांव तितलो व्हड मनीस न्ही. जस्ट हांव पार्लिमेंटा वचून एक स्पीच दिवन मात्र येयलां. तेजें काय व्हड कांय काम केल्लें ना. नॉट इवन अ सोशल सर्वीस. म्हागेल्यासाठी हांव म्हाका खरें तेणी चान्स दितले काय. फोन येयलो न्ही, पास बी इश्यू केलो तेणी. पास बी इश्यू करता बाबा चला पळया. हांव त्या सिटार बसलां आनी तेन्ना मोदीजी येयलात तेन्ना सुद्दां विश्वास ना की बाबा म्हाका मेळटलें काय कितें. तेजे नंतर वचून भितर वचून आमकां अशे लायनी राबयले. म्हाजे बरोबर स्टेट अवॉर्डीज आशिल्ले म्हणल्यार स्टेट तेणी पोएट्स आशिल्ले, नॅशनल अवॉर्डीज, स्टेट अवॉर्डीज तशे 10 लोक अशे एक लायनीर राबिल्ले आमी. तशेंच प्रायम मिनिस्टर कारार बसून येतात आनी ते ऑरा म्हणटा पळय ते एक डिवायन पर्सनालिटी तिंगेलो ऑराच अलग आशिल्लो. येतात, मेळटात आनी तेणी एकच प्रश्न विचारलो म्हाका की तुमगेलें नांव कितें? तेणे ते चॉपर चालू आशिल्लें, हेलिकॉप्टर तिंगा चॉपर चालू आशिल्लें. आवाज आयकलो ना म्हाका तेणी कितें उलयल्लें. हांव तरीय लागीं गेलें. लागीं वचूं बी भंय बाबा इतलो मुखार आसा म्हागेलें. तशें म्हण तेणी नांव विचारलें. हांवें म्हाका चेतना रोशन कोल्वेकर म्हणलें आनी तशेंच तेणी मुखार गेले. हे म्हागेले इन्स्टन्स प्रायम मिनिस्टराक मेळचे. हे तुगेलो ಒಟ್ಟು प्रवासा बद्दल जालें. आत्ता सध्या तू कसन करतास? सद्या म्हटल्यार मैसूर युनिवर्सिटी अंडर हांव एम ए करते आसा. एम ए इन पॉलिटिकल सायन्स करते आसा. मुखार लाँग टर्म प्लॅन्स आसात. कसले एक प्रोफेसर लेक्चरींग फिल्डा वयतलें. सो प्रेझंटली हांव एम ए इन पॉलिटिकल सायन्स करते. ऑनलाईन की? ते डिस्टन्स करते आसा हांव घराच्यान. आता सोशल मीडिया रे आयच्या युवजनांक मस्त इतलो प्रभाव आसा. तर त्याच वापर पॉझिटिव्हली सकारात्मक कर जाल्यार कसो करता? तुगेले वयाचे ಒಟ್ಟು आतांच म्हाका हेका एक कसं सांगचें काय आतां सोशल मिडिया एक कॉयना भशेन आसा. 2 फेजीस एक पॉझिटिव्ह एक नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह तर सगळे हेजेर उरतातच, पण पॉझिटिव्ह सांगचें म्हटल्यार मागेली जी जर्नी आसा ती तुमचे पर्यंत पावली सोशल मिडियाचेर. तुमचे बद्दल म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सोशल मिडियाच्यान. मागेलो जो व्हिडिओ पार्लिमेंटा भितर आशिल्लो तो लोकां पर्यंत पावलो सोशल मिडियाचेर. सोशल मिडिया एक पावर हावस जाल्लें आसा
आता इतले सगळे इव्हेंट्स, फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स गव्हर्मेंटान इतले हांव पार्टिसिपेट केले. तेजे वयल्यान म्हाका हें कळ्ळें की कसलेही म्हागेलो आवाज एक 4 लोकांसाठी पावता जाल्यार एक प्लॅटफॉर्म लागता. आतां हें पळय, हें एक प्लॅटफॉर्मच. हे एक प्लॅटफॉर्मा मुळे हेजे नंतर कळटलें लोकांक की कितें आशिल्ली म्हागेली जर्नी. तशेंच म्हागेलो आवाज, म्हागेलो थॉट प्रोसेस कितें आशिल्लें, पर्स्पेक्टीव कितें आशिल्लें, पार्लिमेंटांतूय पावलें. हांव तशें आतां कशें आमगेल्या पार्लिमेंटाक कितें म्हणटा तर टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात. तशेंच एक सोशल मिडिया कितें जाला आतां, सोशल मिडिया आमी डिजिटल पार्लिमेंट म्हण सांगूं शकतात. कित्याक पार्लिमेंटा भितर आमी कितें करतात, डायलॉग करतात. डायलॉग म्हणल्यार एक कसली पॉलिसी उरूं, तेचे पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, क्रिटिसिझम हें सगळें चलतें उरता. एक सोशल मिडिया बी एक प्लॅटफॉर्मच. आनी सद्या तर आमी पळयतले एक कसले कन्सेप्ट उरले, सोशल मिडियाचेर खूब सारे डिबेट्स जाता, खूब सारे डिस्कशन्स जाता आनी तेजे मुळे खूब पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट बी जाल्लें आसा. सो हो सोशल मिडिया जो आसा, आमी तो प्लॅटफॉर्म यूज करा. कन्स्ट्रक्टीव फीडबॅक, कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिझम आनी प्रोडक्टीव आउटकम येवच्यासाठी आमी जर हो यूज करप, तो एक प्लॅटफॉर्म ऑफ इन्स्पिरेशन आनी एस्पिरेशन जावं शकता म्हूण हांव सांगता. आता तावळच म्हगेले एक प्रश्नाक जवाब दिवका लागीं तूं सांगलें तुका आवय बापाय निमतान तूं इतलें हें केलां, तांगे बरो सपोर्ट आशिल्लो. पण बाकी स्कुलासान म्हणू, बाकी खंयचे तुगेले फ्रेंड्स तांगेले कशें आशिल्लें तुगे बद्दल? एक तर पेरेंट्स, सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार म्हागेले टिचर्स. म्हागेले टिचर्स कसले उरूं, एक हांव बालविकास म्हण वयतालें म्हागेले हेजेचेर, त्या टिचर्स म्हागे स्कुला टिचर्स खबर ना, एक गॉड ब्लेसिंग म्हण सांगूं शकता. टिचर्साचेर म्हाजेचेर विश्वास हो उरतालोच आनी म्हागेलो जो प्रेम टिचरां साठी आसा तो खूबच आसा. सो एक बिगेस्ट सपोर्ट आफ्टर माय पेरेंट्स म्हटल्यार म्हागेले टिचर्स आनी फ्रेंड्स. जी गोश्ट म्हाजे भितर जी आसा, एक-एकदां म्हागेल्या पेरेंट्साक सुद्दां कळना, एक-एकदां कोणा अशी कळना, टिचर्साक सुद्दां कळना, पण फ्रेंड्साक कळटा. फ्रेंड्सां बी एक-एकदां फ्रेंड्स बी कितें जालें, म्हाका जें दिसतें ना तेणी सांगलें. ऑल टुगेदर पेरेंट्स जावं, टिचर्स जावं, फ्रेंड्स जावं आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हागेली भयण बी खूब सपोर्ट करता. म्हाजे भितर जें आसा पॉझिटिव्ह आसा, नेगेटिव्ह आसा, एकदम तें फटक्कन कॅच करता. आय कॅन से म्हागेली भयण एक खूब व्हड सपोर्ट सिस्टम आसा म्हाका पेरेंट्सा बरोबर. हां. म्हळ्यार आमी कसलेंय करता जाल्यार मनुश्य स्वभाव प्रकार चुकताच. ती चूक आनेकल्यान दाखोवन दिवन आमी सुदारचेच पळय, ताका सपोर्ट जावपाक पडटा. तर आतां एंकरींग हो तुमगेलो एक हव्यास कळ्ळेची. इतलो उठो तुमी एंकरींग करून केल्या. जाल्यार ते सोडून आनी खंयचे हॉबीज आसावे तुमगेले? ते सोडून हॉबीज म्हणल्यार जशें हांवें तुमकां सांगलें भजनाचे. खूब ल्हानपणाच्यान 7 वर्साच्यान हांवें भजन चालू केल्लें. हांव भजन म्हणटा, पेटी वाजयता. तेजे नंतर म्हाका ट्रॅव्हल बी करूंक खूब आवडटा. सो आय कॅन से एंकरींग जावं, ट्रॅव्हलिंग जावं, भजन जावं, ही सगळे बाकीचे म्हागेले एक्टिविटीज आसा. अच्छा. आतां भविष्यांत आनी कसलें करका अशी तुगेलें सपन खंयचें? तू सांगलें तें तूं आतां एम.ए. जायना फुडें तें जालें. हाय. अशी सोशल वर्क जावं किंवा तूं आनी दिल्ली वचून कसो हाय. करता अशें कसो येवजल हांवें? अ, आतां जे सगळे ह्या फिल्डा भितर जे काम केल्लें आसा, एंकरींग म्हण एक ल्हान मात्रा भितर म्हागेलें जातें आसा. विथ गॉड्स ग्रेस ते एक तेजे भितर आवड आसा म्हाका. तेजे भितर आनी इल्लें एडवान्स जर म्हाका एक स्टेप घेवंक मेळ्ळें, तेजे भितर हांव स्टेप आनी इल्लें ट्राय करतलें म्हण तें एक हें आसा मागीर. तें तावळी तूं सांगिल्लें फिट भारत, हिट भारत म्हळ्यार कसो तें? कसो प्रोग्राम तो? तो म्हटल्यार हांवें विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग म्हटलां. तेजे भितर एक 10 थीम दवरिल्ले. जे मिनिस्ट्रीन आशिल्ले, ती 10 थीम दवरिल्ले. तेजे भितर गव्हर्नन्स, पॉलिसी, एनविरॉनमेंट, नंतर स्पोर्ट्स, हेल्थ, मेडिसीन हे सगळे एक 10 थीम आशिल्ले. त्या 10 थिमा भितर एक थीम फिट भारत, हिट भारत. तेजे भितर कितका म्हळ्यार म्हटल्यार हेल्था बद्दल की हय, ते भितर स्पोर्ट्स आसा. आमगेले गेम्स, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमगेले स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया भितर, तेजे भितर मेडिसीन, डायट हे सगळे रिलेटेड तेजे भितर थिमा आशिल्ली. ती पोरां कितें करतालीं, डिस्ट्रिक्ट लेवलार तेणी कितें केलें, एक डिस्कशन टायप आशिल्लें. तेजे नंतर सेकंड लेवल स्टेट लेवलाक तेणी एक एसे बरयलो तेजे बद्दल आनी नॅशनल लेवलाक कितें जालें, तिणी एक प्रेझेंटेशन्स घेवन येयलीं.
म्हणल्यार ती एक फिल्टर आउट फिल्टर करून करून ती नॅशनल लेवलला पावता ती पोरां. त्या प्रेझेंटेशना बद्दल तिंगेल सजेशन्स, तिंगेल सोल्युशन्स, तिंगेल आयडियाज, मॉडर्न आयडियाज कित कित आसात ते एक प्रेझेंटेशनाक घातले तेणी आनी तो प्रेझेंटेशन आमगेल एक्सपर्ट्स आसात. हांव जशें सांगलें फिट भारत, हिट भारत आमगेल डोमेन एरिया एक्सपर्ट्स ह्या टायमार लियांडर पेज आनी पी हं. गोपीचंद आशिल्ले. तेणी तर स्पोर्ट्स लेजंड्स वा. तेंच्या मुखार तेणी येवन प्रेझेंट केले. तशें हे इन ऑल टोटल हं. फिट भारत, हिट भारत ही थीम आशिल्ली. अशें. आणि तुम्ही हांव एक व्हिडिओन पळयल्ले तुमी एंकरिंगाची सुरवात आमगेले मातृभाषा कोंकणीन केल्ली. हाय. ते कशी आनी ताका रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? तेका रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो म्हटल्यार म्हाका फस्ट म्हाज्या लाईन सांगले कोंकणी घे. हांवें फस्ट म्हटलें ना तेगे आई कोंकणी नाका म्हण सांगलें. पण हांवें कितें म्हटलें ना तुगेल मातृभाशा आसा कोंकणी आनी ती लोकांक कळच्या जाय की कर्नाटकाची म्हणली की कितें जाता आमकां कन्नडा वय. उलयतात म्हण आमकां अशी रेकग्निशन मेळटा. पण कर्नाटका भितर कन्नडा उलयतात पण म्हागेल मातृभाशा कोंकणी आशिल्ली. हांवें कितें म्हणलें थोडेशें उलय. इम्पॅक्टफूल जातलें तशें म्हण हांवें ते कोंकणी सुरवात. वाक्यान हांवें सुरवात केलें. तशें आणि नंतर तेका रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो काय म्हटल्यार म्हाका दिसलें नाशिल्लें की इतलें इम्पॅक्टफूल जातलें अशें. हं. पण जेन्ना हांव भायर येयलें 4 लोकां मेळ्ळे, लोकांक खंयच्यान कळ्ळें की कोंकणी यूज करता तेणी कितलो खुशी जाली की पार्लिमेंटा भितर वचून आमगेल मातृभाशा ती वय. वचून थंय उलयली. ते खूब म्हागेलो तो व्हिडिओ व्हायरल जावच्यासाठी तो ल्हानसो क्लिप एक फॅक्टर जालो. हं. हाय. आणि थोड लोकांक आतां गोवाची राज्यभाषा कोंकणी. हाय. त्यामुळे ते कोंकणीच गुर्तू उरता. हाय. आयकल्यार खुशी जाता. आमगेल युवजनांक एक बरो संदेश कसो तुगेलो? संदेश म्हटल्यार आता रिसेंट ट्रेंड म्हटल्यार एक ट्रेंड फॉलो करू लागलात लोक की तेणी केले हांव करता हेणे केल्ले आसा हांव बी करता पण आमी कितें जाला म्हाजे भितर जी कॅपॅसिटी आसा हांव रेकग्नायज करते ना हांव मे बी आतां हांव तिंका सांगते आसा पण एक टायम असो आशिल्लो की हांव बी तशी डावट करतालें पण थोडो टायम घेवचे म्हाजे भितर जी कॅपॅसिटी आसा म्हाजे भितर जी स्कील आसा त्या स्किल्लाचेर वर्क केल्यार सुद्द युअर हॉबी कॅन बी टर्न्ड आउट इनटू अ करियर हे सांगू शकता कसलेही घेतले तेका एक पॅशन लागता की बाबा आपूण करतलो एक धैर्य लागता एक सपोर्ट लागता आनी ह्या प्रोसेसा भितर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणल्यार पेरेंट्साल सपोर्ट म्हागेल केसा भितर हांव कितें बी करूं हांव एंकरींग करता म्हटलें हांव पार्टिसिपेट करता म्हटलें म्हागेल पेरंट्स ऑलवेज येस तेणी ना म्हटलें ना तशेंच एक सपोर्टींग फॅक्टर लागता हांव कितें सांगता म्हटल्यार एक जर तुमी एक कसले एक हॉबी म्हण घेवं करियर म्हण घेवं सेल्फ डावट तो येतातच हं. ती वय. एक जेन्युअन फॅक्टर आसा पण सेल्फ डावट येयले नंतर तुमी ते विचार करा की बाबा हे म्हाज्याच्यान जातलें की जाना जातू उरल्यार फाटी पडप ना जाणू उरल्यार रिथिंक करा रिबिल्ड करा आनी रिस्टार्ट करा हेच हांव संदेश दिता. आतां एकच एक विचारचें मारी तूं कारवारसान आयली. हाय. कारवार म्हाका दिसता काश्मीर काश्मीर ऑफ म्हणटा तशें. कर्नाटक. हय काश्मीर ऑफ कर्नाटका म्हण. सो कारवार बद्दल एक थोडें सांग आमकां. कारवारा बद्दल म्हटल्यार जशी तुम्ही काश्मीर ऑफ कर्नाटका म्हटले हे जेन्ना आयकतात तेच पुरो की कारवार कितें जशी आमगेले काश्मीर सुंदर आसा काश्मीर तुमी पावले एक पीक सीजन पावले पूर्ण आयसान अशी धवी धवी धवे दिसता तशेंच तुमी आमगेल कारवार कात्या समुद्रान. समुद्र आनी ग्रीनरी हीच आमगेल ब्युटी थंयची लोक त्या लोकां भितर आशिल्ली गोडसाण त्या लोकां भितर आशिल्ली सपोर्टिवनेस तेंचे भितर आशिल्ली युनिटी ते तुमकां एक पळोवंक मेळटलें आनी ते एक्सपिरियन्स तुमकां जर करचे उरले तुमी नक्की सगळे जाणांन एकदां कारवार विजीट करूंकच जाय. सुंदर आं. हांव वता उरता कारवार म्हाका वय दिसलें. आतां तुगेले थोडे फोटोज हांगा आसाचे हाय. ते आमी हांगा दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून सांग. हे खंयचे हे मागेले 2026 हे जानेवारी टायमार हे हां. ट्रॅक जे आसा फिट भारत हिट भारत हां. तेजेचे आसा हे फोटो. हां, हे आमगेले भारत मंडपम भितर प्लेनरी हॉल म्हण आसा थंय. ऑलमोस्ट एक 3000 पीपल ऑक्युपाय करूं जातात ॲट अ टायम. तेन्ना प्रायम मिनिस्टर येयल्ले आनी ह्या टायमार तेणी आमगेल 3000 पोरांक एक स्पीच दिले इंट्रोड्यूस केले ह्या प्रोग्रामा बद्दल. हं, हं.
हा हे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लिमेंट न्यू दिल्ली हांव जे स्पीच दिल म्हण सांगल ना नॅशनल पार्लिमेंट 2023 हेच ते फोटो दिले. हांगा तुम्ही कोंकणी पयलो उलयले. हा हांगाच ह्यात पोडियमाच्यान कोंकणी उलयल्ले. हा आता हे फोटो म्हणल्यार हे रिसेंट हम्म. हे जे ट्रॅक म्हणलं ना फिट भारत हिट भारत जेन्ना हम्म. गेले लियांडर पेस आणि पी गोपीचंद एलमण सांगिले हे जे तुम्ही फोटो पळयतात हे जे चेअर्स पळयता पळय आमगेले रिसंटली G20 समिट जाल्ले पळया वय. G20 समिट ह्याच हॉला जालो आणि त्याच हॉला भितर हेजी एक स्टोरी आसा ल्हान अशी हांव फर्स्ट टाइम जेन्ना भारत मंडपम गेल्ले तेन्ना बॅक डोराच्यान हांव ते एक सिटार बसले आणि जस्ट एक फोटो क्लिक करून गेले की बाबा G20 रूम न्ही वा हांव हांगा पावले. तशेंच करेक्ट 1 वर्षानंतर त्याच हॉला भितर हांव स्पीच दिता त्याच हॉला भितर हांव अँकरिंग करता ते एक मेमोरेबल मुवमेंट अशें. हा हे एक फोटो हे आमगेल प्रायम मिनिस्टरा मेळ्ळे तेन्ना अंकोला जेन्ना तेणी येयल्ले तेच फोटो ते अंकोला. तुगेलें नांव विचारिल्लें हय म्हागेलें नांव विचारलें तेन्नाच तेणी तुमगेलें नांव कितका विचारलें हिंदी भितर तेच सांगतासतना इल्ली भंय मना की बाबा आनी इल्ले मुखार वचून सांगू की नाका तर हे एक फोटो आशिल्ले. हे लियांडर पेस थिंगसाठी अँकरिंग केल्ले 2026. हे आमगेले युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर आमगेले डॉक्टर मनसुख मांडविया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स तेणी आणि आमगेले हे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्साचे त्यो रक्षा खडसे मॅडम. हे सेम फोटो युनियन मिनिस्टरासाठीच केल्ले हांव. हे आनीक हे अँकरिंगाच केल्ले तर G20 मिटींग जे जाल्ले पळय ते समिट हॉला भितर. हे मागीर आनीक एक नॅशनल यूथ पार्लिमेंट 2023 होच तो पोडियम. हे एक मेमोरेबल कित्याक म्हणल्यार ह्या पोडियमाच्यान आमगेले जे ग्रेट लिडर्स आसात त्या पोडियमाच्यान त्या लोकांक स्पीच दिल्ले त्या टायमार एक पॉलिसी जावं कसले जावं डिबेट केले त्या पोडियमाच्यान आनी त्याच पोडियमाच्यान हांव राबून स्पीच दिता ते अजुनूय म्हाका ते एक इमॅजिनरी एक स्वप्न अशें दिसता अजुनूय. हे जे आसा हे हांव फर्स्ट टाइम पार्लिमेंट गेल्ले फर्स्ट टाइम पार्लिमेंट म्हणल्यार ॲज एन डेलिगेट देन हांव स्पीच दिल नाशिल्ले पार्टिसिपेट केल्ले हांव स्टेट लेवला 5th येयल्ले पण तेजे नंतर म्हाका कॉल येयलो की तूं एज एन डेलिगेट ट्रिब्यूट टू नॅशनल लिडर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्हण एक प्रोग्राम जाल्ले तेणी तेणी कितें म्हणलें एक डेलिगेट म्हणयो हे ते हांव फर्स्ट टाइम गेल्ले फोटो आसा. तेजे नंतर हे हांव नॅशनल यूथ पार्लिमेंट 2023 हांव स्पीच दिल्ली पळया हे तेन्नाचे फोटो आसा. आणि हे आमगेले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स तेंचे खंयच्यान जाल्ले इश्यू सर्टिफिकेट हे एक व्हॅल्युएबल असेट हे भांगरा पेक्षा जास्त अमूल्य म्हणू शकता. एफडी रिसिप्ट बी तितले आमी काही काण दवरना तशें करून दवर. हे एक आसत मिनिस्ट्री खंयच्यान जाल्ले इश्यू जाल्ले सर्टिफिकेट. आणि ही इतले सगळे पोरा गेल्ली म्हटल्यार हर एक स्टेटाच्यान 3 पोरं वयतात 3 एक ॲज एन स्पीकर वयता 2 ॲज एन डेलिगेट वयतात तशें हर एक स्टेटाच्यान 3 पोरं वयतात तशे भितर ही इतले क्रावडा भितर हांव एकलो दिसता तुमकां हांगा भितर सो आमगे स्टेटाच्यान 3 जाण पोरं गेल्ले हांव एज एन स्पीकर गेले तेजे नंतर म्हाजे बरोबर 2 जाण पोरं आशिल्लीं ती ॲज एन डेलिगेट गेली ही थोडीशी म्हगेले फोटो. तर एक तुगेलो प्रवास इंगड विशय आयकोच्या बी भारी खुशी जाली आणि अशी तुगेल मुखार उत्तर वाडत वचो तुगेल मनांत आशिल्लीं स्वप्नां खरी जावो आणि आमगेले उत्तर कन्नडाक एक बरें तूं नांव मेळोवन दिवो हे सदिच्छा सांगुना आज आमी हांगा राबताची इतले वेळ आमगे कार्यक्रम पळयले बद्दल आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद. तुका बी धन्यवाद. थँक्यू मॅडम म्हाका हांगा आपयले म्हागेले जर्नी आयकले आणि विश्व कोंकणी केंद्र जेणे हे इन्वायट केले म्हागेले जर्नी आयकच्या साठी सगळ्या धन्यवाद तुमकां धन्यवाद थँक्यू. नमस्कार.